हो जो मुद्दा न्ही किशोर समाजाचो की एक समाज आतां पत्रकार परिशद घेता मागीर फाल्यां आनी जर खंयचे मंत्री हात लायलो ताजो समाजांतलो पत्रकार परिशद घेतलो दबाव तयार करपाचो प्रयत्न करतले. तुका दिसता राज्याच्या मंत्रिमंडळाचें कंपोजिशन हें समाजाच्या रिप्रेझेंटेशनाचेर आसचें काय तें मेरिटाचेर आसचें की खंयचो मंत्री खंयचें खातें चड बरे तरेन हाताळपाक शकता ह्या गजालीचेर आसचें काय थंय बी बिकॉज ऑफ द कायंड ऑफ सोसायटी वी आर इन सामाजीक रिप्रेझेंटेशन दिवचें. कारण प्रत्येक खेपेक हो मुद्दो येतलो की कोणाकय जर हात लावपाचो आसा कोणाकय जर काडपाचो आसा प्रत्येक खेपेक हो खंयचे नाल्यार खंयचे समाजाचो मुद्दो उपस्थित जातलोच. कितें आसा प्रमोद जाणा एडमिनिस्ट्रेशनानूच फक्त मेरीट आणि कॅपेबिलिटी किंवा प्रत्येकाची काम करपाची कुवत हे सगळ्यो गोष्टी एडमिनिस्ट्रेशनान येतात. पॉलिटिक्सान हेका कांयच लागना. पॉलिटिक्सान तूं सदांच पळय की बरो मनीस हुशार मनीस आतां दोतर चंद्रकांत सावंत दोतर तो दोतर प्रमोद सावंत दोतर तो तेच्या कडेन हेल्थ वचप अशें आमचें दिसता अरे तो दोतर तेका हेल्थांतलें बरें करूंक शकता. पूण जो मनीस एका प्रोफेशनान आसता तेच्या कडेन केन्नाच तें मंत्रीपद येना. मागीर ती कसल्या गणितान ते करतात. हांव पयर विचार करतालो की लायन हेल्पर पोस्टाक ग्रॅज्युएट MA इंजिनियर हेंच्यांनी एप्लाय केला खांब्यार चडटात आनी खांब्यार चडलेली फिजिकल टेस्ट पास जाल्या उपरांत त्या लायन हेल्पराक सुद्दां रिटर्न टेस्ट दिवची पडटा. जाल्यार हांगा मिनिस्टर जो कायदे तयार करता एमेंडमेंट तयार करता तेका कसल्याच रिटर्न टेस्टीची गरज ना. तेका काय खबर आसूंक जाय काय ना ते खबर ना. खातीर टेस्ट इलेक्शन न्ही. एक्झॅक्टली. सो टेस्ट इलेक्शन जर तूं म्हणटा जाल्यार कालूच हांव एकट्या एडवोकेटा कडेन उलयतालो तो सुद्दां म्हणजे हे सगळें जें आतां जें चल्लां जशें आतां जॉयलान सांगलां की इट इज हेल्पलेस पीपल आर हेल्पलेस अशें सिच्युएशन येयलां की हांव एज अ वोटर म्हणून वोटींग इज माय कॉन्स्टिट्युशनल रायट. इफ इट इज कॉन्स्टिट्युशनल रायट देन वॉट अबाउट माय ट्रस्ट. इफ आय वोटेड अ पर्सन belonging to a particular political party trusting that this person and this party ही समाजा खातीर किंवा माझ्या ह्या गोंया खातीर बरी काम करतली म्हणून हांव तो ट्रस्ट दवरता आनी ताका वोट करता. तो जर माझ्या ट्रस्टाचें व्हायोलेशन करता जाल्यार ताका कॉन्स्टिट्युशनान कांयच आधार ना. म्हाका म्हाजो तेणी ट्रस्ट सो कायद्या भितर जर बदल करपाक जालो तुका कितें जाय 2/3 आहा ते 3/4 करपाचें ना ऑर इट इज सिंपल रिजायन जायात लोकां बरोबर परत येस रिजायन जायात लोकां बरोबर परत चला. पूण रिजायन जर तुमी इन बिटवीन जर जायत जाल्यार जो खर्च जातलो त्या इलेक्शनाचो तो खर्च त्या संबंधीत मनशाक बेर करचो पडटलो. कित्याक रिजायन जायत रावतले तुमी आनी लोकांच्या पयशान तुमी इलेक्शनां करत रावतले जावचें ना तशें. इफ यू वॉन्ट टू चेंज युअर पार्टी ऑर चेंज द सायड यू रिजायन bear the cost of that particular constituencyचे इलेक्शनाचे आणि तुका जाय ते कर. हे सगळे गोष्टी जर फुकट मेळपाक वर्साक 5 फावटी रिजायन जातले इतली कुवत आहा आमच्या लोकांची निवडूनय येतले आणि आमी कित्याक तो खर्च बेर करपाचो. खर्च करा फूल टोटल. म्हणजे लोकांचे जर भले करपाक राज्याचे बरें जातले देशाचे बरें जातले येदो व्हडलो डिसिजना खातीर खर्च करपाक कोण फाटी सरचो ना. इतकेच बरें करपाक जाय जाल्यार लोकूय चल चल तूं बरें करतलो आमी तुका डोनेशन दिता म्हणटले करया खर्च निवडणुकीचो चल तूं जा रिजायन. हय पांडुरंग तुका दिसता की कितें रिजायन जावन लोकां म्हऱ्यान वचपाचें जाय जाल्यार परत करेक्ट प्रमोद. 1967 टू 70 मेरेन म्हणजे जवळ जवळ 3-4 वर्सां 50% पार्लमेंट आणि देशातले 50% आमदार यांच्यानी पक्षांतर करून धुमाकूळ घातलेलो त्यांना. म्हणजे आयाराम गयाराम जे पडला जो हे आशिल्लो एक MLA तो एका दिसात 2-3 पार्टी घेतले बदलल्यो. एका तर राज्याचे फूल कॅबिनेटूच घेवन त्यांनी पक्षांतर केल्ले. सो आमची ही हिस्ट्री आसा. आणि जेन्ना 1985 जेन्ना कायदो आयलो पक्षांतर बंदीचो कायदो आयलो राजीव गांधीच्या काळान तेन्ना मधु लेमियन जो ज्येष्ठ म्हणजे सामको श्रेष्ठ मनीस संसदपटू जावन गेलो तिने स्टेटमेंट केलो की पक्षांतर जे आसा त्याच्यावर जे उपाय काडटात ते रोगापेक्षा हे उपाय भयंकर जातले म्हणून. आणि तेन्नाच्यान प्रमोद आयज मेरेन मधु लिमियन हेंच्यांनी जे म्हटले मधु लिमियन जे म्हटलेले तेच जायत येयला की हे उपाय जितले काडले आमी 1/3 2/3 हे रोगापेक्षा भयंकर उपाय जाले. सो म्हाका दिसता की एक तूं म्हणटा हांव तुज्या मता कडेन समज आसा की राजिनामो दिवप तेणी तो कोणूय मनीस असो कितले 8 जाण राजिनामे दिवं शकतात आणि गोंयान 8 जाण राजिनामे दिवन दुसरे 10 जाण येवं शकता बाकीचे येवं शकना कारण लोकांक तेन्ना चान्स मेळटलो. लोक 5-5 वर्सां लोकांक वाट पळोवची पडटा. लोकांक तेन्नाच चान्स मेळपाक एक धडो शिकोवपाचो कोणाक तो. सो हो एक सगळ्यात बरो उपाय आसतलो की कायद्यान दुरुस्ती जावची आणि
राजिनामो दिवन संसद किंवा तो खासदार किंवा आमदार जो आसा तेणी राजिनामो दिवन आपलं परत इलेक्शन फेस करपाचें होच एक हेजेर उपाय आसूं येता आणि सुप्रीम कोर्टान पळय कितलेच फावटी पार्लमेंटाक सांगला की त्या कायद्याचेर कितें तरी करा सो म्हाका दिसता की काँग्रेसीन 2-3 फावटी केला बीजेपीन एक फावटी फुडाकार घेवन हें खरें म्हळ्यार करपाक जाय राजिनामो दियात लोकां म्हऱ्यांत लोकां म्हऱ्यांत वचात